इश्टानो मित्रांनो, जर लोकसभा इलेक्शनाक गोंयांत सायलंट वोटिंग जाला जाल्यार ते कोणा खातीर जाला आसतलें? स्वातीबाई, सायलंट वोटिंग जर जाला गोंयांत न्ही लोकसभा जाल्यार ते कोणा खातीर जाला? आम आदमी खातीरूच हें सायलंट वोटिंग आसा तें आम आदमी खातीरूच आसा. ना पळय इश्टानो, म्हाका दिसता जर गोंयांत लोकसभे खातीर सायलंट वोटिंग जाला जाल्यार ते 100% काँग्रेस पार्टी खातीरूच जाला आसतलें. कित्याक सांगा, सायलंट म्हटल्यार मनमोहन सिंग न्हू, आनी मनमोहन सिंग इज अ काँग्रेस लिडर न्हू. शांतीचे प्रतीक मनमोहन सिंग. क्लासीन बोवाळ नाका. प्लीज मेंटेन मनमोहन मोड इन द क्लास. जस्ट इमॅजिन. आता तुम्ही व्हडले व्हडले जोक आयकात. श्रीपाद भाऊन खंय लोकसभा इलेक्शनाक 6 लाख मोडले न्ही. फुडले 15 दीस तो आतां कसो काडटलो आय डोंट नो. सगळे कितें आहलें तितलें म्हणून उडयलें दिसता. दत्ताराम देसायान खंय इलेक्शनाक 2 लाख मोडले. खंयच्यान आयले इतले पयशे? आम आदमी कडेन. बरें, आम आदमीचो कॅन्डिडेट न्हू तो. म्हाका दिसता तेणी शुअर प्रॉविडंट फंडांतले सगळे उरबाडून बी काडून मागीर कॅम्पेनींग बी. आनी आतां दत्ताराम देसाय कसो कितें पळया कितें जाला. पॉलिटिक्साचो नाद म्हणून सामको वायट रे बाबा. लायफ म्हणून कितलें अनबॅलन्स, अनफेअर, अनइवन न्हू. ज्या जाग्यार दत्ताराम देसाय सायकल सुद्दां चलोवपाक मेळना थंय रेजिनाल्ड पळयात. रेजिनाल्ड गाडयेच्यो गाडयो बदलीत आसा, गाडयेन भोंवता. बरें, रवी नायकान, रवी नायक तेणें 1,97,000 मोडले खंय इलेक्शनाक. आतां मात जोक करूं नाका, म्हाका हांसपा येतलें. ती खरें हरशी न्ही. रवी नायकान 1,97,000 मोडले म्हणजे. आनी दयानंद नार्वेकरान खंय सुमार 1.5 लाखूच मोडलो. सोबना हें कितें न्ही. हांव तुमकां म्हणजे तुमी फाल्यां असेंब्ली इलेक्शनाक बी न्हू अशें आयकलें की मिकी पाशेकोन 35,000 मोडले और बाबूश मोन्सेरातान फक्त 17,500 रुपया मोडले म्हणून इलेक्शनाक. ती कशें दिसतलें तुमी सांगा. सूट जायना न्ही. ते टॅबलेटी घेवं येता पूण ते पचपाक जाय न्हू त्यो. बरें, इलेक्शनाक पीपल कास्ट देयर वोट. पीपल कास्ट देयर वोट. हे कास्ट देयर वोट म्हणटाले पळय तेन्ना हांवें तांचेर ऑब्जेक्शन हाडलें. कित्याक इलेक्शन वोटिंग इज इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन. मागीर वाय दे से ऑन पेपर एंड एवरीवेर पीपल कास्ट देयर वोट, कास्ट युअर वोट, कास्ट युअर वोट. कास्ट क्रीड म्हणटा तेजें पयस रावप. बरें, वोट घालप हाच्या वयरसून एक कळून चुकलें की हे पॉलिटिशनांक आमची गरज फक्त मतां मारीसरच आसता. एकदां वोटिंगाचो दीस जालो रे जालो काय मागीर हे आमकां कितें करतात ते पळयात. आमकां ते लागीं धरिनात, आमकां भायर मारतात. भाऊ, श्रीपाद भाऊ, तुवें MP आसतना कांयच करूंक ना, सामको असो डॉर्मंट रावलो अशें म्हणटाल्यांक तुजो कितें मॅसेज? दयानंद नार्वेकर बाब, तूं निवडून येत जाल्यार गोंयांक स्पेशल स्टेटस आनी मायनींग पॅकेज हाडटलो मरे शुअर? आवय आतांच कळटा हेजें. धरती माँ पुकार रही है, बेटा कर्ज कब चुकाए. वाघेला जी, आप अभी ये उंगली क्यों दिखा रहे हैं और किसे? झाड़ू सिंबल के नीचे ही एक टॉर्च का सिंबल रखा है, बिल्कुल जो झाड़ू जैसा दिखता है. इससे कहीं लोग मिसगाइड हो सकते हैं. ओह, ये बात है. आणि ज्या मनशांनी CMची CNN IBN इंटरव्यू पब्लीक मिटिंगेत बड्ड्यार दाखयली तांकां CMचो समर स्पेशल रिएक्शन. हे शालोम, तू इलेक्ट जावन ये जाल्यार लोकांची कामां करतलो मरे. शी पळय कितें करता. मोवीन जॉन फर्नांडीस म्हणटालो नरेंद्र सावयकर समजा तू इलेक्ट जालो समज
जाल्यार लोकांची कामां करपाची सोडूनच दी, लोकांक तोंड तरी दाखयतलो न्ही आ. Oh, just imagine. आताच इतलो एटीट्यूड. आणि finally, Mr. Nauti, some political parties allege that you literally behaved like BJP government's agent and not like an electoral officer. Oh, हे दाखयता आमकां तूं शी नावती सुद्धा Just imagine. बरें, इलेक्शना दिसा सकाळचे 7 ते दनपारचे 1 वोटिंग करपाक दादले फुडें असले आनी दनपारची 2 ते सांजची 5 वोटिंग करपाक बायलां फुडें असलीं. हेजें कारण कितें जाणा, कित्याक सांगू तुमकां हांव? हांवें फ्रेंडान विचारलें, ताका हांवें सांगलें, हांवें म्हणलें सिंपल. आरे बाबा सिली सिंपल डिंपल आयक. सकाळची बायलां रांदपाक घरान कामां करपाक उरलीं, ती सांजची वोटिंगाक गेली आनी दादले जेवन बीन न्हिदले सुशेगाद तेन्ना बायलां वोटिंग करपाक गेलीं. म्हणून तें अशें आसा, सकाळचे दादले हायस्ट, सांजची बायलां हायस्ट. Just imagine. बरें, 3 फावटी MP जावपी श्रीपाद भाऊक इलेक्शना उपरांत आनी रिजल्टा पयलीं आमी गाठलो. हय, बेश्टच भाऊचे कॉन्फिडन्स लेवल चॅक करया म्हणून आनी बेश्टे हेर गजाली. Just imagine. भाऊ, ही गजाल खरी की CM पर्रीकरान तुज्या खातीर भरपूर कॅम्पेनिंग केल्लें खंय? ना ना ना. हां, अशें डावट आसलो आमकां. आनी भाऊ, तुवें इलेक्शनाक 6 लाख म्हणलें खंय? आतां कितें तुज्या बँकेन आहा तरी न्हू, कितें काय सगळें सोंपयलें, कितें बँकेन कितलें उरला? म्हजो तर एकय पयसो शिल्लक ना. तेच म्हणटा न्हू भाऊ आमी, लायफ टायम सेविंग कित्याक सोंपोवपा जाय आसली तुका? त्या विशयान कितें जाता. थँक्यू व्हेरी मच. पळय, पयशे सोंपले, प्रेस कॉन्फरन्सूय सोंपली, आमी या घरा. Just imagine. आनी आमी सुदीन ढवळीकराक आनी रवी नायकाक दोगांकूय धरलो. सुदिनाक 40,000 कोटी गंडयतना धरलो. घोटाळो आज जो UPA सरकाराक जाला ताची किंमत तुमकां खबर आसा 70,000 कोटी म्हणजे कितले ते? गोयचे सबंद बजेट एका वर्साचे 6,500 कोटी. 6,500 जर कोटी धरले आसत, हे 70,000 आमी 5 वर्ष बरे तरेन राज्य करू शकता. गोयचे एका वर्साचे बजेट 6,500 कोटी, रायट. 70,000 कोटीन कितली वर्साची बजेटां जातली? जवळ जवळ 9 तरी जावपाक जाय. आनी सुदीन कितें म्हणटा, फक्त 5 जातली म्हणटा. मागीर बाकीची 4 खंय गेली तर? 40,000 कोटी गेले खंय? हे कोणे खाल्ले? हांव पळय आतांच्या हांगाच धरलो. बरें, आनी रवी नायकान पळया, इलेक्शना दिसा नरेंद्र सावयकारा कडेन कसलें सेटींग केलें तें. आमकां फुटेजी मेळटा स्टिंग. हांव तेजपाल, हें जें कितें जें आसा, हें जें कितें वोटींग जें आसा जें बेस्टेच आसा तें आमी सेटींग करपा जाय. अशें नॉर्थाक हांव सावथाक तूं, अशें येवपा जाय. रेजिनल मारलो जक मारलो रेजिनल नाका आमकां. आमी सगळे फोंडेकार, आमी सगळे एक. आनी आमी जे फोंडेकार जे आसा ते MP जावपा जाय. जावया, चल हांव वोट मारून, हांव तुका वोट मारता, तूं म्हाका वोट मार, जालें, जावपा जाय. Just imagine. इश्टानो, असल्यो आनी खुबश्यो गजाली तुमकां जस्ट इमॅजिनानूच पळोवपाक मेळटल्यो. पण त्या खातीर तुमकां एक ब्रेक घेवचो पडटलो. हो एक कमर्शियल बारीकसो ब्रेक. Just imagine.